एशियन फेडरेशनान म्हजी निवड एशियन फेडरेशनाचे प्रेसिडेंट म्हणून केली। त्यामुळे ऑल इंडिया फेडरेशनच्यो मुखेली रेखाताई खडसे मेंबर ऑफ पार्लमेंट, त्याचबरोबर मिस्टर गांधी, बाकीचे सगळे तांचे हांव आभार व्यक्त करता। कारण म्हजेर ताणें विश्वास दवरलो। कारण मुळात भारतीय खेळ किंवा पारंपारीक आमचे देशी खेळ आसा हाजे हे खेळ प्रमोट जावचे म्हणून फाटले एक 10 वर्सां हांव स्वताक प्रयत्न करतालो आणि त्या खेळाची मान्यता, त्या खेळाचो प्रसिद्धी की आमच्या गोंयच्या लोकांक जावची म्हणून खास आमी लोकोत्सव ज्या वेळाचेर आमी आयोजन करताले त्या वेळाचेर अशा तरेचे पारंपारीक खेळ लंगडी, लोगोऱ्यो, विटी दांडू, इवन सोडिनी अशे जे प्रकार आसात, मिलानी अशे विविध प्रकार आसा ते प्रत्यक्ष लोकांक एक्झिबीट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की लोकां मेरेन तो खेळ पावचो किंवा त्या खेळाची याद जावची, वळख जावची म्हणून आमी गेल्या अनेक वर्सां प्रयत्न करताले। लंगडी हो खेळ सुद्दां बाकीच्या खेळांक पूरक खेळ म्हणून फुडें येवपाक शकता की जशें आत्ताच उल्लेख जालो की बाकीच्या फॉरेन कंट्रीन सुद्दां ह्या खेळाक पूरक खेळ म्हणून मान्यता दिवपाक सोदता पळय तें जर करतलें जर जायत म्हाका दिसता की बेजीक आमचो खेळ आसले कारणान, भारतीय खेळ आसले कारणान किंवा आमचो पारंपारीक खेळ आसले कारणान हो खेळ आमच्या लोकां पर्यंत खरें अर्थान आमी पावोवपाची आवश्यकता आसा। आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान जी संदी म्हाका मेळिल्ली आसा, जसो आमी लोकोत्सवाक आयोजन आमी करताले तशेंच गोंयाक सबंद गोंयच्या 12 तालुक्यांनी हो खेळ पावोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न करतले। त्या दृश्टिकोनांतल्यान की जें एक सरकाराची मान्यता जाय SSGची किंवा स्कूल गेम फेडरेशनाची त्यो ज्यो प्रोसेस आसात त्यो आमी बेगीन करतले आणि जेणे करून हो खेळ गोंयच्या सगळ्या शाळांनी पावतलो, गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांनी पावतलो आणि फुडल्या येणाऱ्या काळा भितर की जशें आज आमी गोंयाक जश्यो 55 गेमी प्रमोट करता तशें एक लंगडी खेळ सुद्दां एक तातूंत एक 56वा खेळ म्हणून सुद्दां आमी फुडें वचूंक शकता।